उठा तू नमस्कार सगळ्यांक मिडियांचे स्वागत। आयज आमी राष्ट्रीय बजरंग दल गोवा युनिटाचे हांगासर राजभवनाचेर गव्हर्नराक मेमोरंडम एक दिवपाक आयिल्ले। आमकां खबर आसा गेल्या अनेक दीस जे दुर्गा पुजा आनी सगळो जो काळ ह्या काळ जर आमी पळयलो जाल्यार आमच्या लक्षांत येता पश्चिम बंगाल जे आसा, वेस्ट बंगाल जे आसा, ह्या वेस्ट बंगालान मोठ्या प्रमाणान हिंदूंचेर अत्याचार जाले। पॅन्डल्स जे आसा दुर्गा मातेचे ते मोडून उडयले आनी मोठ्या प्रमाणान हिंदूंची ह्या ठिकाणी कत्तल जाली। बाजूच्या देशाक बांगलादेशान अशाच प्रकारची कृती मोठ्या प्रमाणात जाली आणि हिंदूंक वाली कोण आसा काय ना अशा प्रकारची स्थिती सध्या आमच्या देशान आणि अन्य ठिकाणी आमकां दिसता। ज्या ज्या ठिकाणी वयता त्या त्या ठिकाणी हिंदूंचेर हल्ले जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात जाता। पश्चिम बंगालात तर शिक्षक जे काश्मीरांत शिक्षक जे आसात त्या शिक्षकांक तुम्ही हिंदू आसात अशा प्रकारचे विचारून तांकां गोळी घालून तांकां मारले आणि पूर्ण देशभर म्हणजे केरळा घेया, तामिळनाडू घेया, ह्या सगळ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जिहादाचो विषय जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात गाजपाक लागला आणि त्यामुळे ह्या सगळ्याचो एकूण बांगलादेशान जाल्ले हल्ले, वेस्ट बंगालान जाल्ले हल्ले आणि काश्मीरान जाल्ले हल्ले जे आसा ह्या सगळ्यांचो निषेध करपाक आमी राष्ट्रीय बजरंग दल म्हणून आयज आमी गव्हर्नराक मेमोरंडम दिला। ही एक गोष्ट जाली। दुसरो महत्वाचो विषय जो आसा तो गोंया संदर्भान आसा। गोंयान सुद्धा अशा प्रकारचे एलिमेंट्स जे आसात, उदाहरणार्थ PFI सारखी संघटना आसा जी दहशतवादी संघटना आसा, ही मोठ्या प्रमाणात गोंयान सक्रिय जाल्ली आसा। हे वारंवार आमी गोंयच्या सरकाराक सांगता पण सरकाराच्या कानार पडना। ही PFI संघटना जी आसा ही इतकी सक्रिय जाल्ली आसा की त्यांची कामां जी आसा ती वेगवेगळ्या ठिकाणी जी सुरूच आसात। मोठ्या प्रमाणात मडगांव या ठिकाणी त्यांचे काम चालू आसा आणि आता तर हळूहळू ते ओपनली येऊन काम करपाक लागलेले आसा आणि त्यामुळे PFI सारख्या संघटनेचो, दहशतवादी संघटनेचो फुडल्या काळान येणाऱ्या काळान जे आसा ते गोंयांक जे आसा ती भयानक स्थिती ही निर्माण करपाची आसा। कित्याक ह्या संघटनेच्या मार्फत अनेक घटना ज्यो आसा देशान आसतल्यो किंवा देशा भायरच्यो घटना आसतल्यो ह्यो सगळ्यो घटना ज्यो आसा त्यो सगळ्यो घटना दहशतवादीच्यो घटना आसात आणि त्यामुळे आमी गोवा सरकाराक विनंती करता की त्यांच्यांनी योग्य ते पावल घेवन ह्या PFI संघटन जे आसा ह्या संघटनेचेर बंदी घालपाक जाय। तिसरी गोष्ट जी आसा ती एक म्हणजे आत्ता WhatsAppचेर सर्क्युलेट जाता तो विषय म्हणजे काकुलो मॉल जो आसा त्या काकुला मॉलान मुन्नावर फारुकी म्हणून हो एक कॉमेडी शो जो आयोजन करता आणि प्रामुख्यान हिंदूंची देवता जी आसा यांचे विटंबन जे आसा तो हो मनीस करता आणि अशा प्रकारच्या मनशांचे कार्यक्रम जे आसा हो मुनरवा जो आसा ह्याचे कार्यक्रम जे आसा हे गोंया सारख्या ठिकाणी हांगा आयोजन केले वयता। आमी गोवा राष्ट्रीय बजरंग दल म्हणून याचो सुद्धा निषेध करता आणि सरकाराक विनंती करता एकदा की अशा प्रकारचे कार्यक्रम जे आसा हे कार्यक्रम गोंयान घेवचे न्ही, ज्याच्यामुळे हिंदूंची देवता जी आसा ह्या देवतांचे विभस्त्र अशा प्रकारचे चित्रण जे आसा हे या सगळ्या कार्यक्रमातून हो मुनरवा जो आसा तो दिता आणि त्याचबरोबर आमी शिटकावणी सरकाराक दिता अशा प्रकारचे कार्यक्रम जर गोंयान जर जातात जाल्यार बजरंग दल म्हणून आमी ह्या सगळ्या जो योग्य पद्धतीन त्याचो जो विषय घेवपाक जाय तो आमी आमच्या पद्धतीन तो घेतलो आणि मागीर सरकाराक तेजी जबाबदारी आपल्याक घेवपाची पडटली। धन्यवाद। गव्हर्नर मेळून ना तुमकां आयज गव्हर्नर मेळोंक ना आणि एक घटना आमच्या लक्षांत गोंयान जी येयल्या ती म्हणजे मडगांव गेल्या फावटी एक मोठो विषय जाला।
मडगांवान मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचेर हल्लो करप आणि प्रामुख्यान थंयसरल्या कार्यकर्त्यांचेर हल्लो करप अशें एक विशय येयल्लो आणि त्यामुळे त्यांचे लोक जे सगळे जे आसा हे एकत्र येवन निशेध केलो तेंच्यांनी आणि पयल्या फावटी गोंयान म्हत्वाचें म्हणजे पयल्या फावटी गोंयान पाकिस्तान जिंदाबाद अशा प्रकारची घोशणा जी आसा ती मडगांवान दिल्या गेल्या. हेची कारवाई चालू आसा, पोलिसां कडेन कंप्लेंट पावल्ली आसा, सगळें जाल्लें आसा. पण अशा प्रकारचे एलिमेंट्स जे आसा हांव जशें म्हणटा की अशा प्रकारचे एलिमेंट्स जे आसात हे दिसान दीस गोंयान वाटत आसात आणि त्यामुळे हेचो धोको जो आसा हो गोंयान फुडल्या येणाऱ्या काळान हिंदूंक आसा आणि त्यामुळे हिंदूंनी जागृत रावपाचें आसा. एक आत्तां 2 पॉलिटिकल पार्टी जे आसा गोंयान सक्रीय जाल्ले आसात. एक पार्टी जी आसा ती आप पार्टी आसा आणि दुसरी पार्टी आसा TMC पार्टी. आपचो इतिहास जो आसा दिल्लीन आमी पळयल्ले आसा कशा प्रकारे दंगली घडोवन हाडिल्ली आसा आणि हिंदू लोकांक म्हणा किंवा हिंदू पोलीस जे आसात ह्या पोलिसांचेर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आक्रमण जे आसा आणि अनेकांक मारलेले आसा. अशा प्रकारचो इतिहास आमी पळयल्लो आसा आणि तो इतिहास घेवन हे सगळे गोंयान येतात. त्याच प्रकारे TMC जो आसा ही सुद्धा पार्टी जी आसा जी ममता बॅनर्जी आसा यांच्यांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचे कत्तल जी आसा ती बंगालान केल्ली आसा आणि असो पक्ष जो आसा हो गोंयान येता आणि त्यामुळे हे दोन्ही पक्षांचे एकूण सगळे चित्र जर पळयले जाल्यार हिंदूंक फुडच्या काळात धोका आसा आणि त्यामुळे हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या जागृत जावपाचें आसा आणि योग्य पद्दतीन मतदान करपाक जाय. हिंदू हित जो मनीस दवरतलो त्या हिंदू हित जो दवरतलो ताकाच मतदान करपाचो एक प्रयत्न जो आसा तो करपाक जाय. धन्यवाद. याचं बजरंग दल तुम्ही कितें करपाचें? तुम्ही खाली प्रेस कॉन्फरन्स घेवनूच खाली एक आनी कितें तुमचें स्टँड? राष्ट्रीय बजरंग दल म्हणून आमचें काम जे आसा तें पूर्ण देशभर आसा. गोंयान जे आसा ते आत्तां 1 म्हयनो जालो काम सुरू केलां आमी. गोंयान अशे जे विशय जे आसात जे विशय येतले म्हणजे उदाहरण मडगांवचो विशय आसा ह्या मडगांवच्या विशयान बजरंग दलचे उपस्थित आशिल्ले ते फ्रंट फोर्टचे जेवणा आनीक काही गोष्टी जावपाच्यो आसा. म्हणजे आतां समजा मुनावर जो येता हांवें आत्ताच म्हटलें की सरकारान जर ह्या हेचेर बंदी घालूंक ना योग्य प्रकारची कृती जर करूंक ना जाल्यार बजरंग दल ताका ठोसास्ट उत्तर दिवपाचें जे काम जे आसा ते बजरंग दल हांगासरले आमी करतले. केन्ना पर्यंत करतले? 15 तारखेक कार्यक्रम. 15 तारीख कार्यक्रम असेल. तो कार्यक्रम हा तो 15 तारखेक आसा. अच्छा, ताका तुम्ही विरोध करतले. कार्यक्रम खंय तो? काकुलो मॉल. तुम्ही खंयच्या पार्टीक पाठिंबो दितले? ना. थँक्यू. थँक्यू.